आयची अपडेट म्हणल्यार एक कुडचड्या भितर एक बोवाळ निर्माण जाल्लो आसा जो सत्येंद्र जैन मिनिस्टर ऑफ पावर दिल्लीचो आप आदमी पार्टीचो तेणे निलेश काब्रालाची चॅलेंज एक्सेप्ट केल्या म्हणून काही दिसा पयलीं निलेश काब्रालान सांगलें चड्डा फुडें आपूण डिबेट करूं शकना आपूण डिबेट करपा जाय जाल्यार पावर मिनिस्टर ऑफ आम आदमी पार्टीचो दिल्लीचो येवपा जाय आपल्या फुडें आनी तेणें डिबेट करपा जाय कित्याक पावर मिनिस्टर हितून भितर डिबेट जावपा जाय म्हणून अशें तेणें एक स्टेटमेंट केल्लो त्या स्टेटमेंटार रिप्लाय म्हणून आज सत्येंद्र जैन यांनी सकाळ फुडें एक स्टेटमेंट काढलो की आपूण संडेक 3 सुमार गोंया येता म्हणून आनी निलेश काब्रालाक रेडी राव म्हणून डिबेट करपाक खंय करपाची ते सांग म्हणून त्या बरोबर आमी निलेश काब्रालाक विचारलें तेन्ना निलेश काब्रालान आमकां सांगलें कितें आपूण रेडी आसा आनी आपूण एक्सेप्ट करता ही चॅलेंज म्हणून आनी ही डिबेट संडेक नाका मंडे धरया म्हणून आफ्टर 3 PM जातकीर सेकंड सेशनाक धरया म्हणून सांगलेलें आसा. आतां लोकां भितर एक उत्सुकता निर्माण जाल्ली आसा ही डिबेट कशी जातली कितें जातली आनी दिल्लीची स्कीम कितें आसतली गोंयची स्कीम कितें आसतली कोण फॉल्टी आसतलो कोण खरो आसतलो कोण वायट आसतलो हें सगळें डिबेटीचें लक्ष लोकांलें आसा. लोक ही डिबेट पळोवपाक वाट पळोवन रावलेले आसात आनी ही डिबेट मंडेक जातली 3 नंतर जातली खंय जातली कितें जाता ती मागीर मेसेज मेळटली पूण खरेंच लोकां भितर एक मेन म्हणल्यार एक कशी जातली डिबेट ही ते लोकां भितर एक उलोवणी चालू जाल्लेली आसा हांगा. तशेंच आमी सांग्यार पळोवपाक गेल्यार सांग्यार आज आषाढी एकादशी आनी ह्या निमित्तान विठ्ठल रखुमाईचें सांगेगिरी तालुका भितर एकूच देवूळ आसा थंय लोक अभिशेक घालपाक येवपाक लागले. सकाळच्यान आमी कमिटी जेन्ना विचारलें तेन्ना कमिटीन सांगलें आमकां जी SOP आसा ती पाळून आमी सिस्टमॅटीक तांकां अभिशेक घालपाक दितात आनी एक बरे तरेन एक आज अभिशेक घालपाची सोय दिली तांकां. लास्ट इयर जालें ना हें कित्याक कोरोना वाडले कारणान तेणी लास्ट इयर अभिशेक ना म्हणलेलो पूण ह्या वर्सा तेणी वर्सा पद्दती प्रमाणे तेणी अभिशेक घालपाक दिला पूण एक SOP सांबाळून ही सगळी तयारी केलेली आसा. तशेंच आमी केपें पळोवपाक गेल्यार आमकां काही दिसा पयलीं एक SOP येयल्ली तितून भितर जे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आसा ते ओपन केल्या म्हणून आतां लोकां भितर एक उलोवणी चलताली म्हणल्यार ते भुरगे जे स्पोर्ट्समॅन आसा ते म्हणपाक लागले की केप्यां जे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आसा तितून बॅडमिंटन बी खेळपाक मेळटा ते कितें जालां सद्याक कोवीड वॅक्सिन घेवपा लागून वॅक्सिनेशन सेंटर केलेलें आसा ताका लागून ते म्हणटा कितें तें वॅक्सिनेशन आतां केसीस कमी जाल्या म्हणून तेणी डायरेक्ट तें वॅक्सिनेशन सेंटर आतां हेल्थ सेंटरान व्हरपाचें आनी ते कॉम्प्लेक्स आसा तें ओपन करपाचें त्या दिसान जे स्पोर्ट्समॅन आसा तांकां खेळपा खातीर ते कोर्ट बी मेळो दी अशें म्हणून बॅडमिंटन कोर्ट नाजाल्यार कसली सेवा मेळो जाय म्हणटी.